काँग्रेसीचे लोकसभा वेंचणुकेंतले गोंयांतले दोनूय उमेदवार आयज निश्चित जातले। काँग्रेसीच्या वेंचणूक समितीची बसका आयज सांजे दिल्लीत जातली। हे बसकेक हजर रावपा खातीर प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेम आयज सकाळीं दिल्लीत दाखल जाले। काँग्रेसीन उत्तर गोंया खातीर आदले केंद्रीय कायदो मंत्री एडव्होकेट रमाकांत खलप आनी सरचिटणीस विजय विखे हांची, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान सध्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन, आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आनी सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस हांची नांवां वेंचणूक समिती कडेन धाडल्यात। ह्या नांवांचेर विचार सुरू आसा। आयज ह्या नांवांचेर मोहर बसपाची शक्यताय आसा। सगळ्या गोंयकारांक वाट सगळे गोंयकार जे आसा ते वाट पळयता ते म्हटल्यार काँग्रेसीच्या लिस्टीन। काँग्रेसीन अजून पर्यंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आपले उमेदवार जाहीर करूंक ना, पूण अशी खबर मेळटा की आयज सांजची संक सुमार काँग्रेसीची मिटींग जी आसा ती स्टार्ट जातली दिल्ली हांगासर। केंद्रीय समिती काँग्रेसची केंद्रीय समिती जी आसा ती मिटींग आयज सांजची संक सुरू जातली। त्या मिटींगेक अमित पाटकर, युरी आलेमाव हे सगळे हजर आसतले आणि आयज चर्चा जावन आयज रातची उशिरा कदाचित काँग्रेसीची लिस्ट जाहीर जावंक शकता आणि जशें काँग्रेसीन सांगलां तशें उत्तर आनी दक्षिण गोंयाचे दोनूय उमेदवार ते वांगडाच जाहीर करतले आणि आयज कदाचित हे दोनूय उमेदवार जाहीर जावपाची शक्यता आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजे।